प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 10वा विसवोर वोड 21 ते 24 पर्यंत. लूक चॅप्टर 10 वर्सेस 21 to 24. आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया. त्याच वेळार पवित्र आत्म्या उदेशी संतोषान बरोवन ताणें म्हणलें, बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणाऱ्यांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुरल्या भुरग्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. होय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा. आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बगर बाप, आनी बाप कोण तो कोणूच नको बगर पूत, आनी जांकां बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत ती मनशां. आनी आपल्या शिसा वाटी ओडोन आनी तांकां कुशीन घेवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे बागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी पातशाय आशिल्ले, पूण तांकां मेळूंक ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळूंक ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजू आयच्या शिवर्तमानान संतोसता. कित्याक संतोसता? तो तेन्ना शिकयतालो आपल्या शिसांक, आनी जेन्ना तो पळयता की बापान ताका ह्या संवसाराचेर पाठयला आपली शिकवण दिवपाक, आपलो मोग दाखोवपाक, तो कितें म्हणटा? तो आपलो वयर आपल्या दोळे उबारून हे मागणें करता. म्हणटा, बापा, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपून दवरल्याय आनी सुपुल्ल्या भुरग्यांक त्यो उक्त्यो केल्याय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. होय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. भाव भयणीनो, हें देवाचें उतर आमकां शिकपाक, ह्या देवाच्या उतराची सोजमणी मेळोवपाक, देवाच्या राज्यान कितें आमकां बरें आमकां मेळोवपाक, हें शाण्यांक जावचें ना. ह्या संवसाराच्या शाण्यांक जावचें ना. आमी कितलेय शिकले, कितले ऑक्सफर्ड, केम्ब्रिजीन, सेमिनरीन गेले, खिंचोरूय गेले, कितले आमी शिकले, हें आमकां केन्नाच ही जाणवाय मेळची ना. कित्याक ही जाणवाय फकत मेळटा पवित्र आत्म्याच्या आदारान. भाव भयणीनो, परतून म्हणटा, आमी खूब शिकत जाल्या, खूब कॉलेजीक वचत जाल्या, खूब व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू कॉलेजीक वचत आमी शिकवण केल्यार जाल्या, देवाच्या उतराची सोजमणी आमकां मेळोवची ना. कित्याक जो कोण जाणार हा, कोण खूब शिकला, तांकां देवाच्या उतराची सोजमणी मेळोवपाक आगोट. पूण ज्या मनशाक पवित्र आत्मो आसा, ज्या मनशान एक नवी रचना जावन ताका पवित्र आत्म्याच्या बातिजमा वरवीं ताका पवित्र आत्मा तांचे भितर जियेता, तांची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. पवित्र आत्म्या आतां ही शिकवण आमकां दिवपाक सोंपें जाता. आनी भाव भयणीनो, जो कोण खालती रावता, कोण म्हणटा हांव कांयच नको, वय शिकला संवसाराच्यो खूब वस्तू, ताका खूब संवसाराच्यो वस्तूची म्हायती हा, पूण ती आतां सगळें विसरतात आनी आतां आपली चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरतात. आतां पवित्र आत्मा तांकां शिकोवंक पावता. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज जेजू म्हणटा, बापा, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपून दवरल्याय आनी सुपुल्ल्या भुरग्यांक त्यो उक्त्यो केल्याय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. भाव भयणीनो, तुमकां कितें दिसता की सुपुल्लीं भुरगीं आनी जो लोक ल्हान आसा फकत तीच देवाचें उतर शिकोवंक पावतात काय? ना भाव भयणीनो, हें फकत सुपुल्ल्या भुरग्यांक न्हय. सुपुल्ले भुरगीं कितें जाता तांची, ती चड नकत, ती आपल्या पांय मायचेर सदांच तांचो भावार्थ दवरतात. ती सुपुल्ल्या भुरग्यांक आपणाच्या मनांतलें चिंतूंक जायना. खंयचो जेवण मेळटलें, खंय खाण मेळटलें, खंय इस्कॉलाक वयतले, खंय पयशे भरतले, तांकां कसलोच हुस्को ना. कित्याक ती जाणून आपलो पांय माय सगळें करतली म्हणून. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जो कोण आपली चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरता, जें जेजून सांगलां, जें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां, आनी त्या पवित्र पुस्तकाचेर जें बरयलां ताचेर भावार्थ दवरतात,
आतां ती आतां सुपुल्ली भुरगीं जाता कित्याक ती आतां तांचो भावार्थ आपणाचेर दवरिनात, आपल्या पोदोडवांचेर दवरिनात, आपल्या पोजिसांचेर दवरिनात, पूण देवाच्या उतराचेर दवरतात. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर दवरता आतां सोगीचो बाप आमकां कांयच फाल्स करिना, कांयच उणें करिना, कित्याक आमकां सगळें जें देवाच्या राज्यांत आसा तें आमकां मेळटा. आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता, आमी एक क्रिस्ती जिवीत भावार्थीचें जिवीत जिवंक पावता. आनी भाव भयणीनो, जो कोण आपली चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरता, देवाचें उतर शिकता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, पवित्र आत्मा ताका ती सगळी ती जाणवाय दिता आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान ती आतां तें उतर पाळटात. ती बापा ती मोगाळा भाव भयणीनो आतां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. तर आयज भाव भयणीनो आमी ही 2000 वर्सां जावन जेन्ना ही शिवर्थमान आमी वाचता, हाचेर नियाळ कोत्ता, आमी समजता की धर्म करून, मागणें करून, आमचें देवस्पण करून आमकां सगळें देवाचें मेळटा. तो पोन्न करार, नव्या करारार आमची चोत्राय फकत आमी देवाच्या उतराचेर दवरूंक जाय. आमी आमची चोत्राय जेजून जें सांगलां ताचेर दवरूंक जाय. आनी हे सगळें पवित्र पुस्तकाचेर पवित्र आत्म्यान बरयलां मनशां वरवीं, पूण हे पवित्र आत्म्यान बरयलां आमकां गरज ह्या उतराची सजमणी मेळपाक. आनी जेन्ना आमचे कडेन पवित्र आत्मा आमचे कडेन आसा, आमी आतां एक नवी रचना जावन पवित्र आत्मा आमकां आमचो गुरुजी जाला, तो आमकां शिकयता. आतां देवाचें उतर सोंपें करून ती जाणवाय दिवन आतां आमी एका सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन जी आपल्या भावार्थ आपल्या पांयमाचेर दवरता, आमी आमचो भावार्थ आमच्या जेजूचेर दवरता, सुगीच्या बापाचेर पवित्र आत्म्याच्या आदारान दवरता. आनी आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता, सगळें बरें आमी जिवंक पावता. आनी आतां जेन्ना हें जिवीत जियेता आमी दुसऱ्यांक पासून ही बरी खबर दिवपाक पावता आनी तांकां जेजूच्या राज्यांत आमंत्रण दिवंक पावता. तर आयज भाव भयणीनो हें आमी आयज करपाक सुरवात करुया. आमी आदवेंताच्या वेळार आसा. आतां पयलो सुमन आदवेंताचो आमकां गरज देवाच्या उतरान रिगून रावप. खूब रितीरां केली, खूब देवस्पण केलें, खूब मागणें केलें, कसलोच फायदो जायना. पूण जेन्ना आमी आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरता, तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नडसणी करून तें आमी उतर उलयता, कोत्ता, पाळटा, आतां आमी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतल्या. आनी हें जैतिवंत जिवीत जाय आमच्या सोरीच्या बापाक आपल्या भुरग्यांक जियेल्लें, आनी तें जियोवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.